सद्याक आमी आसा हांगा मुरगांवच्या राजा मंडपा कडेन सड्यार एक 20 वर्सांच्यान हांगा एक मोठ्या प्रमाणान गणपती हांगा साजरो केल्लो जाता। आयज कोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली आनी खंय तरी जायतो पुलीस प्रेझेन्स व्हडलो एक म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ सगळे पुलीस डेमोलिशन स्क्वॉड सगळे जाग्यार पावले आनी हांगा लोकांनी एक बोवाळ घातलो की हांगा जर डेमोलिशन करपाक जर ट्राय करत आमी उदो सुद्दां पेटोवन घेवपाक तयार आसा पूण डेमोलिशन म्हणटा तें करपाक दिवचें ना। लोकांनी हांगा मागणी केली की खंय तरी एमपीचो चेअरपर्सन जो कंप्लेनंट आसा तो चीफ ऑफिसर हांगा येवचो पूण हांगा सद्याक तरी खंय तरी हें डेमोलिशन एडजॉर्न जाल्लें आसा। लोकां भितर एक बरो मोठो प्रमाणान उत्साह आसा। हें डेमोलिशन जें आसलें सारकें चवथी तोडार आसलें एक 15 दिसांनी चवथ आसा आनी हांगा मुरगांवचे राजा एक जो मंडप आसा थंय मोठ्या प्रमाणान चवथ जाता। तो आयज खंय तरी लोकांची एक विक्ट्री जाल्ली आसा। खंय तरी कोर्टाची ऑर्डर जी आसा तांच्यांनी डिफर करून एडजॉर्न केल्ली आसा। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। आमची शेड कोणी मोडपाची न्हू इतलें म्हाजें आसा कोणें शेडाक हात लावपाची ना आमची गणपतीच्या आनी हात लायल्यार मागीर पळया कितें तें फुडलें कांय ना एकूच कित्याक मोडपाचो There was a lot of sentiments of general public involved over here because this is a Sarvajanik Ganesh idol of Murgaon and a lot of people over here were present. But we have seen that Honorable High Court had given direction to the Chief Officer of Murgaon Municipal Council to execute this order, but due to some circumstances he was not present over here. Considering that Chief Officer is a vital officer who has been actually directed by the Honorable High Court to demolish this illegal shed and he is hospitalized. He is not actually present at the site, not purposely but he is sick. He has fallen ill now and he is hospitalized as per the statement, oral statement made by the municipal engineer. So we are adjourning this demolition process because the sole responsibility to execute this order lies with the Chief Officer of Murgaon Municipal Council because he is aware what extent this illegality has taken place over here by erecting this illegal shed. डेकोरेशन जाता ते करपाकूच 2 महिने वयता। आमी कोर्टाकूय रिक्वेस्ट केल्ली काल की आमकां बाबा हे चवथी उपरांत जे कितें आहा तुमचें तें मातशें फुडें धुकलां मागीर तेच्या उपरांत आमी सेल्फ विलिंगली हे शेड आमी तुमकां काडटा म्हणून। हे चवथीक आमी मोठ्या उत्सवान मोठ्या जोशान ही आमी चवथ करतले आनी जेणी आमच्या खातीर हांगा जर आमचे चिंतले सगळ्या लोकांचे बाबा हांकां चवथ करून दी म्हणून आमच्या खातीर कितें बरें कोणी विचार घेतले तेचे देव बरें करूं। बोला गणपती बाप्पा मुरगांवच्या राजाचा मुरगांवच्या राजाचा